Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमकां खबर आसा की स्पिकराची जजमेंट कितें जातलो हें सगळ्यांक खबर आसा कारण तो भारतीय जनता पक्षाचो सदस्य आसा आनी तेगेली ऑर्डर खंयची आसतली सगळ्यांक खबर आसा पूण ती ऑर्डर टील द टायम आमचे रेकॉर्ड्स मॅन्युप्युलेट करूं नाशिल्ले नाव दॅट दोज डॉक्युमेंट्स आर बिफोर ही आनी ज्या दिसा मर्जर जाल्लें त्या दिसाक ते डॉक्युमेंट्स अवेलेबल नाशिल्ले त्या दिसा तेणी हें केल्लें की द 2/3 हॅज द पावर टू मर्ज and based on those documents the merger had happened. Subsequently new documents discover झाले आणि ते documents म्हणतात की party merge झाले आणि party decision घेतले म्हणून those documents are forged. So still if the speaker gives the decision in their favor then the speaker will get completely exposed that he is using the forged documents to prove this merger. आमी पयर परत मागलेलें आसा आनी म्हाजे प्रमाणे ते 12 तारखेक अर्लिएस्ट इट कॅन कम सो आमी ऑलरेडी मागलेलें आसा की 12 तारखेक ते लिस्ट करचें म्हणून आनी ताजेर वी आर एक्सपेक्टिंग द स्पीकर टू एक्ट. इतल्या मजगती बीजेपीत गेल्ल्या 10 काँग्रेस आमदारां आड सभापती मुखार सुरू आशिल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर शुक्रारा 11 वरांचेर सुनावणी दवरल्या. सभापतीन तशी नोटीस याचिकादार गिरीश चोडणकाराक धाडल्या. ही सुनावणी सभापतीच्या चेंबरात जातली. 26 फेब्रुवारार घेतिल्ल्या सुनावणे वेळार सभापतीन आर्ग्युमेंट पुराय करून निवाडो राखून दवरिल्लो. आतां सुशांत रे म्हणटा ताणें केशीत हस्तक्षेप अर्ज घाला. त्या अर्जाचे फुडें कशें कितें तें थारावकूय ही फाल्यांची सुनावणी आसूं येता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.